एक म्हणजे राज्याचे प्रशासन कितलेशेच महिने झाले सारखे चलना. मंत्री इस्पितळांनी उपचार घेतात, मात खुर्ची सोडनात. फाटले विधानसभेचे अधिवेशनाचे काम मुखेलमंत्र्याचे भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान चल्ले ना. एक आशा असली ह्या अधिवेशनात तरी लोकांचे म्हत्वाचे प्रश्न सुटावे जातले. पयल्या दिसाचे काम पळयले ताचे वयल्यान दिसता की दोनय सरकार मेळून काम करता. हांकां लोकांचे कांयच पडिल्ले ना, असो आरोप आम आदमी पक्षाचो गोंय मुखेली एल्विस गोमसान केला. तशेंच आम आदमी पक्ष तांचो निशेध करता अशें म्हळें. आज कितल्या म्हयन्यांनी अधिवेशन जे आज आपयल्लें तें आज चल्लें ना, कित्याक विरोधी पक्ष काँग्रेस पार्टीन कितें तरी बोवाळ घातलो म्हणटा आनीक चलोवपाक दिलें ना. फॉर्मलीन इन फीश हो जो इशू आतां गाजता, खरें म्हणजे ही एक बरी संदी आसली सरकारा कडल्यान कितें तरी उत्तर मागपाक. सरकाराच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरना भायर, एटलिस्ट हावजाचे भितर तरी एक जबरदस्ती करून कितें तरी तोंडांतल्यान भायर काडपाक एक संदी आसली. ही संदी विरोधी पक्ष वगडायता. हाचो अर्थ असो की दोनी पार्टीचें हें फिक्सिंग जाल्लें आसा. ही मॅच फिक्सिंग जाल्ली आसा की तुमी डिजरप करा आनी कित्याक डिजरप करा, तांचेर फॉर्मट मारलेलें आहा डिजरप करपाक. जेन्ना फाटलें अधिवेशन 20 दिसांचें आसलें आनी कांय कारणांक लागून शॉर्टकट मारलें, तेन्ना सुद्दां निशेध करूंक ना. तेन्ना सुद्दां काँग्रेसीन निशेध करूंक ना. सीएम बरो ना तें बरें आसा. आतां इतल्या दिसांनी तुमकां संदी मेळ्ळी, तुमी तांचे कडल्यान जबाब मागा. कित्याक मागचें ना? तांचेर फर्मण मारलेलें आसा. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा मेजॉरिटी ऑफ दी MLAs तांच्यो फायली सरकारा कडेन आसा आनी जर आमचे उतराचें पालन करिना जाल्यार त्यो वयर सरतल्यो. म्हणून हें फिक्सिंग करून आज अधिवेशन सगळें रद्द जालें. उरलेले दीस अशेंच चलतलें की काय? जेन्ना हावस भरता तेन्ना एक डिबेट जावपाक जाय आसली आनी लोक आशेन रावताले हो सरकार कितें सांगता काय म्हणून. तर आज सरकाराक ही संदी तुमी दिवंक ना फिक्स करून. आम आदमी पार्टी हाचेर निशेध मारता आनी मागता की सरकाराच्या तोंडांतल्यान कितें तरी उतरां काडा. रासायनीक नुस्त्याचो प्रश्न खूपच म्हत्वाचो आसलो आनी आयज सरकारान दीस पिड्ड्यार करच्या परस ताचेर पर्याय काडून उत्तर दिवपाक जाय आसलें. नुस्तें भायल्यान गोंयान हाडपा खातीर बंदी करप हो पर्याय जावपाक शकना अशें आम आदमी पक्ष म्हणटा. एक संकट आयलो, एक प्रॉब्लेम जालें, दॅट डजंट मीन सोल्युशन काडूं नये. तुमी एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन आनी सरकारान मेळून हाजेर एक सोल्युशन काडपाक जाय. कितले दीस तुमी नुस्तें बंद दवरतले? तर आमची एकच मागणी, तुमी एका सायडीन शेतां सगळीं पुरयता, कोण भाजीपालो करपाचें तेंय बंद पडटा, तेंय तुमकां भायल्यान हाडचें पडटा. कितले तुमी बंद करतले? नुस्त्याक एक बंद करून जावचें ना, मागीर भाजीय बंद करची पडटली. तुमी लोकल लोकांक जी एक्चुअली संदी दिवपाक जाय आसली, प्रमोट करपाक जाय आसलें, ते तुमी सक्सेस करूंक ना. आमच्या युथाक एक मार्गदर्शन दिवंक ना आनी आज हे परिणाम आमची गोंयची जनता भोगता. तर म्हाका दिसता वेळ आयला की एक बरें ऑल्टरनेटीव थॉट प्रोसेस चालू करपाक लोकांचे हिताचें. कित्याक हें चल्लां तें कांय लोकांचे पोटां भरपाचें ना, हांकां फक्त लोकांक त्रास करपाचे आसा. हाचेर आमी खंडन करून निशेध मारता. सगळ्यान म्हत्वाचे खूब प्रश्न आसा, पूण सगळ्यान म्हत्वाचो म्हणटा तो हो प्रश्न जो आसा, फॉर्मलीन फिशान घालून जे विकता, इतलीं वर्सां कितले वर्सां विकतात लोक देव जाणा, हाचेर कांय नियंत्रण ना. आतां ते एडमीट करता की FDA इज नॉट कॉम्पिटंट, म्हणजे FDA कडेन कांय यंत्रणाच ना हें सगळें करपाक. पण FDAन जेन्ना पयलींच जाहीर केलें तें आतां चूक तांकां म्हारग पडली. खंयच्या तरी ऑफिसरान सांगलें फॉर्मलीन मेळ्ळें म्हणून, मागीर सप्रेस करपाचो प्रयत्न चल्लो, तें यश मेळोंक ना तांकां. आज तें सगळे कडेन पसरलें. आनीक जेन्ना तुमचे कडेन ही यंत्रणा ना, तुमी सरकार चलयता, कसलें सरकार चलयता? फायनली सरकार आसा तरी कित्याक? आज तुमी पळयलें जाल्यार खंयचे तरी इशू, एक मेजर इशू हेंचे कडेन कितें तरी सुटावो जाला? कांयच जावंक ना. फक्त हीच कामां, CRZ हें नोटिफिकेशन कमी करपाचें, नद्यो आसा त्यो विकून उडोवपाच्यो, कोल पोल्युशन आनीक वाडोवपाचें,
आनी लोकांक म्हारग पडटा तसलीं डिसिजनां घेवपाचीं, तर हांव म्हणटा की एक तुमकां आतां एक बरी संदी मेळ्ळी बरे भशेन डिस्कस करपाक, कित्याक आमकां हें प्रॉब्लेम अशें उरिल्लें नाका, हाजेर कितें तरी सोल्युशन जाल्लें जाय. आनी बेश्टोच इम्पोर्ट बंद केलो, दीस इज नॉट अ सोल्युशन, दीस इज जस्ट अ नी जक रिएक्शन. आनी आज जें घडलें की जेन्ना सरकारा कडल्यान एक जबाब येवपाक जाय आसलो तो तुमी तांकां दिवपाक दिना. दीस इज अ व्हेरी व्हेरी क्लियर अंडरस्टँडींग. आनी म्हाका खबर आसा अशें पयलीं सुद्दां जावन आयलां. हें आज सारकें क्लियर अंडरस्टँडींग हेंचे भितर जालां की देर शूड नॉट बी एनी हावज प्रोसिडींग्स, सो दॅट हांकां दाखोवपाक जाय लोकांक की आमी तुमचे खातीर झुजता, तांकां लोकांक दाखोवपाक जाय की आमकां हावज चलोवपाक दिना. कित्याक जनता पळयता फायनली हावजान कितें घडटा ते लोक पळयता न्ही. आज सगळे लायव्ह बिमींग जाता, ताजे वयल्यान लोक जजमेंट घेतले आसले. आज लोकांक जजमेंट घेवपाक तुमी संदी दित ना. सरकाराक जर हाजेर कितें एक आपली प्रतिक्रिया दिवपाची ना जाल्यार तेय लोक पळयतले आसले. सो आमकां इतलेंच म्हणपाचें आसा, तुमचें जें अंडरस्टँडींग चड घट अंडरस्टँडींग आसा तें मातशें सायडीन उडया आनी कितें तरी बरें करा.